आजी रसल्या सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. कोंकणी माचयेक नमन करून श्री इरिनियो गोन्साल्वेस ताच्या सांगाती सुरू कोत्तात तियात्र रेवोल्यूशन. Lana stara hawi skolat wotso e atletis hawi sotolo kotso dan mon laun moche kutalo haulisa tenna bukat habeni kani wasleeli kani mocha monna tulleli tumi zanastele ti kantaratlia santa Gavan, ik menterak no aslolo Sodans mentranghe mundongrar wetalo Gaunce lupta ce curi istimasa Noko astana che limpisce pona Oce chitea kele de hausa no pena Apna cerut stare magongetle maldisa Soda ce mașin mendreanghe mundongrar weta Mendrea rakta ta kawazeta Gaucha lokaci focana kurucinta Wagailo mult poparun loka kapuita Lupta monieta wagna topun Beciar zanueta Apre loka kutuile munto Mboroți hasta Tinchar bauti dorapno oșeț gurta Wagaila murto loka kapunata Shevdak pujata ci sove chite ngorta Oreanus tui survak pavun sotta Wagaila murto rakno bobarmata Untea raknea cea bubi korpavo na kona Soda ce multa ce to luxos mota Wage un taccia mendrea ca un weta Apre chelele curtuba pleacuzle multa Usliți gut am cea sercara ci puta Election a wetar saiteți basaita Niu doni tuța pleac saito șet putuita Special status mining accentul cu ele Muro casino bond cotele Caila pile accedinetele Murtale te cu ele Dolce bike nagre curut winter Cosle zardol dire Dolce poșițo șira blagon Rodon postele Dolce ce poce Cutui tata ce disrocle spotele Hindu musulmanani ami tristam Moganani e portanami cieta Asatam ce mode zaitez furt galbace
Kite kauche, kite neshe ani uloche Sangong nui goye tuche paiche Kite kele arami goiche put Doshina zao pache Portag lagon goin carpote sangele Bailo luke bun koya bolle Ek portan pude soron goe sambar pache Lagi Paula, Dolce Elisa E Party Santa, Sata Porteza Afganaka Surnaka, Camila Sonoro Pace Goya Koto Padum, Sayamka Revolution Sistemi Mudar Kurum, Sayamka Revolution Nobel Leader Kurum, Sayamka Revolution Goyani Goinka Salvazat Le Kurum to revolution Poiati yatra tirini coste da uitate revolution Poiati yatra tirini coste da uitate revolution म्हज्या जिवितांत सगळोच काडूक खंयसरूच म्हाका उजवाडाची वड दिसना म्हजें आख्खेंच जिवीत काळोखान बुडलां कितें करचें कांय सोजमना सारकोच त्रासांत पडला रिणकार येवन घरा लागीं सोतायतात म्हाका सारकोच रिणांनी बुडलोलो आसा कशी लोकांची रिणां फारीक करतलो नशीब फुटके म्हजे बरोबर शिकतेले भुरगे आयज तारवार UK अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गावपाक वचून सेटल जाले लाखांनी जोडटात ते पूण हांव नशीब फुटको जायते पावडी दिसता जीव दिवन मरो दुनिया कित्याक तूं म्हजें जिवीत सुखी करिनाय म्हाका पाव दुनिया म्हजें जिवीत सुखी कर कशी लोकांची रिणां फारीक करूं तो एक प्रकाश आसा सारको सोतायता म्हाका रीण फारीक करिना जाल्यार जिवोच मारतलो म्हणून धमकी दिता दुनिया आज जोडून तुजे लागीं मागता हांव म्हाका ह्या रिणांतलो वाटाय म्हाका साल्वार कर आनी म्हजें जिवीत सुखी कर दुनिया म्हजें जिवीत सुखी कर अरे रॉनी कितें चल्ला रे अरे 2 लाख रुपया रीण घेतलेले ते केन्ना फारीक करता रे जीव जाय मरे तुका जीव जाय मागीर पूण हे वेळार म्हजे लागीं दुडू ना तुका दिवंक दुडू ना अरे कितलो तेप जाला खबर आसा अरे चूर वाडत चल्ला मरे जाणा चूर वाडत आसा म्हणून जेन्ना म्हाका दुडवाची गरज आसली तेन्ना रोखडेच तुवें म्हाका दुडू हाडून दिले पूण आतां हांव कितें जोडटा तें जोडून म्हजें पोटच भरना तू जोडटलो आनी म्हजें रीण फारीक करतलो वा 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 अरे तुज्या लागीं तुजें घर आसा मरे अरे तुजें बाट आसा तुजी शेतां आसा ती वीक मरे आनी म्हजें रीण फारीक कर घर आसा पूण तें घर म्हज्या एकट्याचेंच न्हय तातूंत कितवाकूय वांटो आसा पूण एक शेत आसा 40,000 40,000 स्क्वेअर मिटराचे नॅशनल हायवे आता थंयसर लागींच आसा लोक रिपोर्ट येता न्हय सारकें ताका तेंकोन पूण तें शेपायचें शेत ताचेरूय केस चलता जितून आमकां चिकनां केली डुप्लिकेट कागदां केली ऑफिसरांक दुडू कावयले आनी म्हज्या पांयच्या वांट्याचेर रीण काडले उपरांत तें रीण फारीक करूंक जायना जावन बँकान पायक आनी ती देवा कोर्टार बेले आयज जाता फाल्यां जाता म्हणून केस सेटल जावंकूच ना आयज सुमार 10 वर्सां जालीं कोर्टार केस जोग मागता कितें करचें कांय सोजमना तशें जाल्यार तुजें काम हांव करता तूं करता हय पूण एक पळय तूं कितें जोडटलो ताचेर 10% कमिशन मागा 10% इक्विटी इन युअर वेंचर 10% कमिशन या आणि वेंचर कसले वेंचर अरे टुरिझम प्रमोशन करूया तिकडे व्हडलें हॉस्पिटल बांदूया
तुझे जे शेत आसा ते तुझे सांगल्या प्रमाणे हायवे आणि एअरपोर्ट येवपाच्या वाटेर आसा. अरे थोड्याच तेंपान एअरपोर्ट येयलो म्हणटच ताचो व्हॅल्यू वाडटलो मरे. अरे पूण ते शेत तातूंत फकत पिकावळ काडूंक जाता. अरे गोंयांत अशे कितले शेत मनीस आसा तांकां कायदे लागनात. तूं कोणाची खबर सांगूंक सोदता? अरे आमचो टुरिझम मिनिस्टर मिस्टर डायमोंडकराची. ताज्या हाता खाली हांवें असली कितलीशींच कामां केल्यात रे. टुरिझम मिनिस्टर डायमोंडकर? होय, म्हाका हेल्प करतलो? अरे तुका फाल्यां हांव ताज्या लागीं व्हरता. आर यू सिरियस? अरे सिरियस म्हणजे कितें रे? अरे ते जेन्ना म्हाजे कडेन 2 लाख रुपया मागले तुका हांवें दिवं ना. ओके पूण एक सांग, तुज्या लागीं शेताची कागदां आसात मरे. होय आसा. ती कागदां घेवन तूं म्हज्या लागीं यो. फाल्यां तुका हांव मिनिस्टर डायमोंडकरा कडेन व्हरता. Thank you very much. एक जाण 10% कमिशन म्हजें विसरो ना. करेक्ट? येस. वाह अगो कसले काम पडले न्हू. कसले म्हणजे रोनी. हाय रोनी. हाय कितें जालां? सारको सिरियस एनी प्रॉब्लेम? जाला कितें? होय, तो गेला न्हू? तो प्रकाश बोको म्हणटात ताका. बोको? होय, मिनिस्टर डायमोंडकराचो PA तो. होय, ताचे लागीं रीण घेतलेलें हांवें. आयज पासून फारीक करून घडो. आनी म्हज्या बायच्या शेताच्यो सगळ्यो केश्यो जाणा. तो काबार करूंक कॉम्प्रोमायज करूंक तो म्हाका हेल्प करता खंय. होय, आतां सांगून गेलो म्हाका हेल्प करता म्हणून. म्हजें खबर सोड, तुजें सांग कशें चलता सगळें? गोंयांत येवन एका नांव वस्त्या न्यूजपेपराक जॉयन जाता म्हणून आयकलां हांवें. सारकें? सारकें. जाणा बेंगलोर एक व्हडली IT कंपनी आसा. संवसारांतल्या व्हडांतली व्हड कंपनी ती विप्रो कंपनी. ते कंपनीन म्हाका ऑफर दिल्लो. तूं जाणा बेंगलोराक पगार जोडपाचो न्हू तो तिसरो वाटो पासून हांगा जोडपाचो ना. Oh my God! रोहित, विप्रो कंपनीत तुका ऑफर आयली? होय. आणि इतकी व्हडली ऑफर सोडून एक साधे पत्रकाराची नोकरी घेवंक तुझ्या आई बाबा तुका राजी झाली? राजी झाली. अगो घरा लागीं पेरे चलता. पगाराक लागून न्हू यार, पूण इंजिनियराची डिग्री सोडून ही पत्रकारीची नोकरी घेतल्या म्हणून. रोहित, तुझ्या काळी जर्नलिझम नासा म्हणून हांव जाणा. आम्ही कॉलेजीत असताना कॉलेजीच्या मॅगझिनतून एडिट करतालो. आणि एक फावट न्यूजपेपर एक्टिंग सेक्शनात तुवें इंटर्नशिप केलेले येवं जाणा. रोज मनशाचे काळीज मनशाक ओडटा तेच वाटेन मनशाक वचूंक जाय. आनी म्हजें काळीज म्हाका ओडटा तेच दिशेन हांव वता. आनी ती दिशा म्हटल्यार जर्नलिझम विथ सिन्सियरिटी. व्हेरी गुड. दिबिडा, आमचो आदार तुका सदांच आसतलो. थँक्यू. आनी एक सदांच जाणा जावं. सदांच तूं स्वतांचो आनी सत पळय तेच तुज्या पोत्राचेर पुरय. ओके? रोज, तुजी खबर कितें? बरी. डॅडीचो फोन आयलो न्हू? आयलो ना. कसो आसा तो? असं बरं. जाणा मागीर काजार रेजिस्टर करून पेपर्स घातल्यात खंय. उपरांत म्हजे आनी भावाचे पेपर्स घालता म्हणटालो. म्हाका वचूंक नाका. म्हजो देश सोडून म्हाका दुसऱ्या देशाचे नागरीक जावन म्हाका त्या देशाचे गुलाम जावंक नाका. एनिवेज कितेंय जावं, खंय सगळे आमी आसूं, ही आमची स्वागत सदांच अशीच एकवटान आमी सांबाळून दवरुया. फ्रेंड्स फॉरएव्हर. Francisco,
sangata casto, cross my heart so bonita tu camoci. Friendship energy, soda roses lachi, friends forever, only the friendship of me. Rose rohi roni, malyata mi sangata. I will marry Minister of more than anybody, so that she'll collect, I'll collect, both will collect together. What is it? What is it? Money, money, brother. In the morning, in the morning, in the morning with CM. In the morning, in the morning, in the morning with CML. CML, CML, CML. अरे आओ सीएम बराबर बहुत मोठा गोस आ मोठा सीएम आ तू सीएम मोठा किती आ सीएम बराबर बहुत रे सीएम म्हणाले चीफ मिनिस्टराचो लेबडो किया माल किया था आ चीफ मिनिस्टराचो लेबडो आणि तू कोण पाच बेमरो जय तुका सांगता होतो उजळा चमन तू सांगता तू का पाच केला तो आहे म्हाका लागो तू पांच जाला हा मुगे आता हा तू पांच करपाक तुगे आता म्हाका पांच करपाक अरे मुगे वार्डाची सगळी लोकांचा आता सगळी लोकांच्या हातीन ढण वोटींग केल्या आणि म्हाका निवडून हाडला आणि तांका वचन दिलाले वचन दिला तांका वचन होय वचन दिलाले की हांव जिखोन येयले जाल्यार तांका 3 वस्तू दिता म्हणून 3 वस्तू किसले 3 रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान तू लोका केल चिकन दिवात लोक दुनियात पडा जाऊन बिकान किर्यात हुइतो सीएमएल कोता तू सांगता मुको चोड हेना का चोड उलयता चोड तो आको रावलाय तो गो मार किर्यादा चोय जागरो चोय सीएमा हाती तू कितलो वावुत्ता वय रे तू किती जागा असता मरे आणि तू दिस रात जागा असता होय हा चोय तू इतली तेगे काम करून तो तुझी नाव कितको पिड्यार करता जाणा तुझी नाव पिड्यार करता तू आता नागोयतो म्हणला किती शिनेर वयतो म्हणला आणि नाच जातो म्हणला असं म्हणतो असं म्हणतो लक्सू तू सोंगना गाव सीएम बितू म्हणा हा सीएम किती दिवसात मोता अरे हाव आता सीएम हात येऊ पहा हा सेक्रेटरी येऊ पहा हा तो म्हणता तू हा म्हणतो हा म्हणतो त्याला मला माहिती कोण आऊ होय तू आमरो असो की 4-7 किती जय ते कोण सांगता हे तर सच जाय ना तू तुगे सांभाळ हेच तू गान भोवता सोमतो राम बाबा देवा बोले दाखवलो मार किर्या तुमचो और येता सीएम हांव कितको तासीत तो
ड्युटी काय प्रॉब्लेम जाले राव तुझी बारा असो ना पण आज हांव येयला आनी आज तूं म्हाका खूंय घेवन वयत थिंगोर खूंय भोंवत थिंगोर हांव खूंय वयत थिंग तुजी बारा येता तुका आयज जाय तितलो यू टर्न मार हांव डब्ल्यू मारता तूं आयल्यार हांवें कितें करपाचें फुंगोट्या बाबाच्यो सर तुवें गोंया होगेट मारलाय त्यो होगेट आयकोन आमी गोंयकारांक कान फुटले आतां होगेट मारनाका आतां होजनी मार होजनी इतलो वेळ तुका खंय आसलो तूं सर हांव घराक वाजलो कितें करतालो किमसां मारतालो कितलीं किमसां मारली 5 किमसां 3 बायलो 2 दादले तुका कशें कळ्ळें ते बायलो आनी दादले म्हणून सर हें तुका कळपाना तूं फकत पॉलिटिक्स जाणा आनी हांव पॉलिट्रिक्स जाणा सर 3 बायलो 2 दादले एकदम सोंपें किमसां मदें डिफरन्स करपाक 3 किमसां आरशाचेर बसून नाचलोली बायल हूंय नाचताय आरशा कडेन मागीर बायल जाल्लाय 2 किमसां सोऱ्या बॉटलीचेर बसून नाचलोले सोऱ्या बॉटली मागीर दादले जाल्लाय वेरी सिंपल सिंपल हे पळय असले निभा घेवन हांगा तूं येयलो सर हांव नीब घेयना सर नीब घेयना म्हाका किमसांचे सारको राग आहा हांवें निच्यो केला आख्खे इंडियेची गोंयची संवसाराची किमसां काबार करता कित्याक रे तेका लागून मुगे शेपाय मरोन पावला किमसां लागून कितें जालां मुगे शेपायगे रगत मातशें गोड आसलें दीस रात ती शेपायगे रगत पिताली तेका न्हिदो दिनासलें शेपाय बेजार जावन पिस्सा पावलो न्हिदपणाक एक दीस शेपाय न्हीद केलें वीक पिलो कित्याक पिलो वीक तेगे रोगता मिक्स जाताले किम्स रगत पितली आनी किम्स मोतली मागीर किमसां मेली ना शेपाय पयली मेलो किम्सां लागोना तो डोस हे पळय तूं म्हगेलो टायम वेस्ट करता टायमू म्हाका हांगासर जायतो लोक मेळोन घेवपाचो आसा ताचे प्रश्न सुटावे करपाचे आसा त्यामुळे काणगां तवशीं भेंडे तूं मुळे सगळे रोवपा शीक येता इलेक्शनाक तुगे गॅरंटी बरी लागना देखो हांव तुका सांगता सगळे रोवपा आतां शीक सर वय सर तूं एश को लोकां आपयता आनी तांकां आश्वासन दिता हें करतलो ते मुळे आनी तेंनी मागीर आतां मुडी दिता आनी जाता तांकां मागीर कांय ते करूंक जायना मागीर एकला यू टर्न म्हणून तुका नांव गायला तुका प्रश्न सांग सर तुवें सांगलोले इलेक्शन जावन निवडून येयले म्हणटरी 6 म्हयन्या भितर प्लास्टीक फ्री झोन करता म्हणून अजुनूय जावना सर हे पळय तुमी सारके सांगपाक ना हांवें ऑलरेडी बंद केल्लें आसा प्लास्टीक फ्री नाजाल्यार पळयात आमगेले मनीस तुमच्या घरांनी वचून कचरो एकठांय करता ताच्या वांगडा आमी प्लास्टीक पोतयो दिता तेवूय फ्री दिता म्हणजे झालें न्हू प्लास्टीक फ्री हो पयलीं यू टर्न तेगेलो सर आनी तुवें सांगलोले काजिनो बोटी काडून उडयता म्हण आतां काजिनो बोटी काडूना ते पिली काडिताय कितें जालें सर हे पळय काजिनो बंद करच्या टायमार ताका आपूण वेलो दिल्ली सारकें तुका कासिनो बंद करपाक ताका आपूण वयलो दिल्ली आनी गोंयांत चलोवपाक दवरल्या ताणी ही बिल्ली आतां तो थिंगसोन सगळीं सांगता न्ही बिल्ली हिंगा मेव करता आतां ही बिल्ली जाल्यार कुल्ली ती आनी कोणा वयर चडोवन दिना सगळें उडून उडयता सर तुवें सांगलोले निवडून येयली म्हणटरी 6 म्हयन्या भितर भ्रष्टाचार चलताय ते तूं भ्रष्टाचार बंद करता म्हण भ्रष्टाचार अजुनूय बंद जावंक ना सर हे पळय हांवें भ्रष्टाचार बंद केल्लो आसा बंद केलो नाजाल्यार बाजारांत वचून पळयात कितल्यो आचार पिक्कल कंपनी आसा त्यो हांवें सगळ्यो त्यो बंद केल्ल्यो आसा ते सगळे कंपनी भ्रश्ट केल्ल्यो आसा म्हणजे जालें न्हू भ्रष्टाचार आचार बंद केले देखून तोंड चड मारप जालें दिसता म्हाका दुसरो यू टर्न सर मुगे एक प्रश्न आहा सगळे लोक मुकड्याक जाता
तूं तांकां मेळना मागीर मुको म्हाका दोताय ती गोड्याक म्हाका विचारताय की जेन्ना पत्रकारांनी तुजे बले येवन विचारले केन्ना तूं कॅसिनो काडटा तुवें सांगलें what to do I am forced to marry this pregnant woman काय मरे तुवें मागीर म्हणलें you and your man has to take care of this child you all have to take care of this mess अशें म्हणलें तुये बायलांक घरबेस बायलांक कॅसिनो सर केलें तें बरें जालें ना बायलां मदें येत्या इलेक्शना बायलांनी वोट ना तुका तिसरो यू टर्न मारून घे म्हणून तू किती गुरुवार बायलांक आनी कासिनो सर करता तुमकां जाय तेन्ना येता खेळटा वता आनी 9 महिने सांबाळून कितले त्रास पडटा ते तुका खबर आसा आतां जाता बरें लग्न म्हजे कडेन सर हे कितें कसलें हे पळय हांव ह्या भानगडीन हांव कसो जातलो ताच्या कडेन लगीन हे सगळें इल्लीगल मरे पूण सर तुवें सांगलो आहा न्हू गोंय कितलें इल्लीगल आहा तितलें लिगल करता तूं तूं मागीर कर मरे लिगल हे पळय हे सगळें इल्लीगल त्यामुळे खरें चेडो जालो जाल्यार नांव घाचो मुडे चली जालो जाल्यार नांव घाल्या लाडली लक्ष्मी गोंयची माती बुसकोता कोती चिंतून वखदा फुलासा गोंयचें सोद वेद बोरपोट बरोवन घाल फालांडर वेताव पूण गोंया मागीर सुरी सोडून कित्याक हुस्क्या मेकळे जाता गोंयकार कोण आमचे विसरून बायल्यांक उदीकार दिता तोरसांग कसले गोंयचे पुतू आमी वरतोता थोडी बुंटेली कसलो सांगता शर्मा निदाय दूर जागो जाव मनानी कित्याक ट्युरिस्ट गोंयान मारून येतात जाता नॉर्थ साउथ इस्ट वेस्ट गोवा इज द बेस्ट उलयतात गोंयचें घेवन नांव गोंयचे मातयेचो मेवता म्हूण फायदो घेवन वेतात उमाव गोंयची जमीन शेतां भाटां बागारां आसात ती कोण पूण ते भागार गोंयकारांक नाका कुडीक केला हाडशा कोण काणकोण लंडन उस्केल्यार मुंडाव पुरे जाते सोपून कसल्या हाडशा कोणांनी गोंयकार उरल्यावचे पोर लंडन सेटल जाताय गोंयची जमीन धरून पाड चोरमाच्या गोंयांत रावून गोंयचे मातयेचो फायदो काड शेताक कोसून भाजी रोवन बागान रोया मे काजू माड तांदूळा मेबी सोरो काडूंक शीक पाटल्यांनी भरून संवसाराक धाड तेन्नाच म्हणटलोय गोंयचे मातयेन हांवें रोयलें दुडवाचें झाड कालपान लंडन वचूंक जाय जाणी उपाय ना
दोन गोंयकार पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लाखांचे लाख उड्डाण गायबी एक रीण गोंयचे जोडणेन घालून दोन दोखोरीक मोदी पेली साग पावतलोय गोंयच्या साहेबाचे मोजोती गोवा गोवा तूं गिरेस कायेची सोमी
पंचायत कशी चलोवपाक जाय ती दाखोवपाक जाय तुका हय काय ना तू आत्ता म्हाका हांगा मेळटलो आत्ता तुझ्या कामाक लाय उजो तू आत्ता हांगा पळतो बस काम असलंय आणि सकाळपुढे हांगासर पंचायत कशी चालली बरी सर बरी चालल्या सर तुवें सांगलो दिसा त्या बिल्डरा लायसन्स दिनात म्हणून तू वयतात सर तेणें ताका लायसन्स दिली सर सरपंचान लायसन्स दिले तू बरी बरी आयकत सर तो बिल्डर आनी सरपंच मेळून आय सर ताका नावेली एक फ्लॅट दवरलो आनी मारगांव एक शॉप दवरलो ताका इतले दीस तुजी ओपोजीट येते इलेक्शना तो बसपा आहा म्हूण आयकना अनुकारी जातच रे तुमची म्हजी होय तुमची अनुकारी जात तुमची 15 वर्सां पोसले हांवें ह्या वर्सा सरपंच जावपाचो तो हय म्हाका लागून जालो सरपंच हांवें केलो सरपंच ताका तुवें सांगलो म्हूण हांवें ताका सपोर्ट केलो सर नाजाल्यार बसलो कडेन तो जॉन जायन वयता आसलेलो मांड्याला वयलो सर तू तेजेर आतां सर आमी एक काम करूया डिफॉमेशन केस काडल्यार तेका सकयल उडोवया आनी सीपीआयची रेड मारून ताका सावता भितर उडोवया बरोच प्राण चिंतचो पडटलो आनी कांयच खबर ना हांकां सोडो म्हज्या शेपडेर पांय दवरल्यार हांव ताका घास तुमचे पोट भरता मरे वाड्यावयले भुरगे येयला सर तियात्र घालता म्हणटाले ते 2 बूक वर म्हणटाले हय हय हाड वर्सा आमचे मनीस मरते हा आमचे यस आवय तुमचे सर आता किती उरला रे सर तो अलेक्स येयला सर हनीमूना वयता म्हणटाले सर काय म्हणटाले सर त्याच्या हनीमूना हांवें पयशे दिवपाचे रे हांवें पयशे दिवपाचे राव रे सगळ्यांच्या हनीमूना तू पयशे व्हरता हा तू हनीमून करणार हनीमून कॅन्सल केलं सर हनीमून कॅन्सल केलं मागीर तो म्हाकोसो मेळना सर हांव बिजी आसलो सर इलेक्शनाक म्हणजे हय पूण हनीमून जालें सर हय जालो कसो राहुला धाडून दी सर आता किती उरला रे वय तुका सांगय खंय गेलो रे सर हांवें ते रॉनी घाल्या सर ते प्रोजेक्टाक करून सर ते शेताचे सर आपय तेका ए रॉनी सर ताज्या लागीं ते हांव तुमचे कडेन उलयलो ते शेत रॉनी वेलकम रॉनी यो बस यो कसो आसा रॉनी पळय तू कांयच काळजी कर नाका हा तू सगळे म्हजेर सोड पक्यान म्हाका सगळें सांगलां तुजे बद्दल हा तुवें कितले त्रास काडल्यात ते तू कितल्या त्रासान आसा तो हे पळय तुजी ती 40,000 स्क्वेअर मीटर जमीन एअरपोर्टाच्या लागची हा म्हज्या प्रोजेक्टाक ती बेस्ट पूण सर ते शेत तातूंत फकत पिकावळ काडूंक जाता ते शेत कमर्शियल झोनार कशें हाडूंक जाता रॉनी चन्या ते तू म्हजेर सोड हा बरें आनी खंय कितें सांगपाचें आसा तुका
सर आमचो ॲडव्होकेट आमकां सांगतालो कितें रे त्या शेताचेर 1 crore रीण आसा म्हणून. पूण तुजी जमनीची कागदपत्रां तुवें किती वा कित्याक दिली रे सर म्हज्या बायचो व्हडलो भाव न्हय तो तेन्ना सगळे बरे भाशेन चलताले सर. सर ही जागो आमच्या प्रोजेक्टात एकदम बरो आसा आनी रोनीच्या वाट्यार जी 20,000 स्क्वेअर मीटर येता न्हू ती आमकां 40,000 स्क्वेअर मीटर जमीन. अरे पूण सर अरे 20,000 किती उलयता तू पूण आमच्या सगळी प्रोजेक्टात जमीन मेळटा जाल्यार 20,000 किती घेवन बसता सर आमच्या प्रोजेक्टात फक्त 20,000 स्क्वेअर मीटर पुरो न्हय. त्या 40,000 रे 40,000 कशें आसा त्या जमनीचेर एअरपोर्ट येतकच आनी व्हडलें हॉस्पिटल येतकच तो एग्रीकल्चरल झोन आनी सेटलमेंट झोन करी ताच्या उपरांत कमर्शियल तर एक व्हडलें हॉस्पिटल बांदुया अ बिग हॉस्पिटल आणि त्या हॉस्पिटल कोणे चलोवपाचें जाणा माय डियर फ्रेंड रॉनी तुवें चलोवपाचें तें हॉस्पिटल हांवें चलोवपाचें सर. पूण सर ते हॉस्पिटल हांव कशें चलयतलो म्हणजे रे म्हजे लागीं कसलोच अनुभव ना म्हणून म्हजे लागीं दुडूय ना सर. हें पळय अरे अनुभव जा अशें कोणें सांगला तुका अनुभव ना मरे मागीर हो पको तुका अनुभव असलेल्या मनशाकडे तुजी ओळख करून दितल्यास म्हाका पळय हांव 8वी फेल पूण आयज हांव गोंयचे टुरिझम मिनिस्टर पद चलयता का ना. पूण सर त्या शेताचेर केस चलता ह्यो केसी कशो फिक्स करप. शेणा रॉनी अरे आमी केसी फिक्स करना रे बाबा आमी त्या केसीन घुसपल्या पळय तांकां फिक्स करता सर आणि तांच्या कडल्यान आमी आमची कामां करून घेतात कितें म्हटलें सर हातून तुझे कितले पर्संट कमिशन तुजो कितलो वांटो हे सांगून सोड सर. कमिशन अरे प्रॉफिट म्हजो वांटो ना सर तुका पिसावला म्हाका प्रॉफिट जाय रे ही सगळी कामां प्रॉफिटा खातीर करता कमिशना खातीर करता रे अरे आमी जनतेची सेवा करे बाबा ह्या जनतेन आमकां तेंची कामां करपा खातीर निवडून दिल्या आमी समाज देवाचे भक्त आमी आमकां कमिशन नाका. अरे सगळी कामां हांव लोकां पासून करता आनी हेवूय काम हांव रॉनी खातीर करता. कशें आहा रॉनी आतां तुजे खातीर इतली सगळी कामां करता म्हणटकच एक फक्त 20,000 स्क्वेअर मीटर म्हाका 20,000 स्क्वेअर मीटर त्या 20,000 चे कितें करपाचें पळय ते मागीर पळोवया पूण पयलीं तुज्या 20,000 स्क्वेअर मिटराचेर आमी व्हडलें हॉस्पिटल बांदया अ बिग हॉस्पिटल. कशें आसा असल्या इन्स्टिट्यूशनाक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट म्हणटात. हातून शेअर होल्डर आसना हातून आसता ट्रस्टी तुका इतून कांयच कळपाचें ना ओके एका भितर नोराणी सगळें समजून तुझ्या फायद्याचे तू चित्र आणि ते ट्रस्टी आपले दूर मुक्तले किंवा ट्रस्टातले पयशे काडटले आणि उठतले ना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकान दितले आणि उपरांत ताच्या फारीक करून घेतले आणि हातून खूब तरेच्यो वाटो असतात रे ते तू काय नाका पूण हे सगळे कायदे आड इलिगल. अरे कसल्या मनशाक घेवन येता तूं हांगासर कसल्या मनशाक घेता म्हज्या मुखार उबो रावता रे आमी बेकार रे आमकां काम धंदो ना धांवड हेच्या कडेन रावपाचें ना रे धांवड एका सॉरी सर आम सॉरी सर म्हजी चूक जाली हांव सजमोन घेवपाचो प्रयत्न करता सर. असो प्रयत्न करता तूं हय अरे पळय कोणाक कितले दिवपाचे कशे दिवपाचे ते सगळे आमचो सर पळयतलो रे कित्याक भियेला कितले दिवपाचे म्हणजे रायट कशी
हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण. देव मंदिर बरं आमचे असल्या शब्दांचा हांगा उच्चार करप नासता रे बाबा. चल वच तुका कितें उलोवपाक जाय जाल्यार भितर वचून वच. चल वच वच. पण हा तुझी जमीन दिवपाक तू तयार आसा मरे? होय सर. हांव म्हजें शेत दिवंक तयार आसा सर. पूण तें हॉस्पिटल म्हजे लागीं चलोवंक जावचें ना सर. तितलें सोंपें ना तें. अरे जिवितान व्हडलो मनीस जावप तितलें सोंपें ना न्ही. तितलें सोंपें ना. पूण तूं व्हडलो मनीस जालो व्हडलो मनीस. बीग फॅन. कित्याक जाणा तुज्या फाटल्यान ह्या गोंयच्या टुरिझम मिनिस्टराचो हात आसा. वच सुशेगाद राव घरा कडेन वच. पूण हा वयच्या पयलीं तुज्या तितीवरची डिटेल्स दी. हा ताका घालया मरे आमी सांगया. बरें सर. ओके येता सर. येता सर. चोडूय मरे कितें चोडोवपाक जायना रे पयले. सर कितें जालें? सर हांव सारकोच रिणांनी बुडलेलो आसा सर. मागीर कितें करया? जायते रीण आसा फारीक करपाचे. आसा कितें करया? एक 3 लाख मेळयले सर. 3 लाख? पूण तुजी जमीन तूं म्हाका दितलो मरे? होय सर. अरे मागीर 3 लाख कित्याक? हे घे 5 लाख घे. म्हज्या मालवस. पूण हाच्या फुडें कितेंय चिकाणां केली जाल्यार उबो चिरतलो आमी तुका. चिकाना करचो ना सर. गुड. केन्ना चिकाना करचो ना. वच. थँक्यू सर. सर थँक्यू व्हेरी मच. तूं म्हाका देव कसो सर. तूं म्हाका देव कसो. थँक्यू व्हेरी वयता रे तूं म्हाका देव कसो मरे. म्हजे 2 लाख रुपया. बरा वच आनी शेताची सुविधा कागदा तयार कर. ओके. आनी पळय 3 लाख उरल्या न्हू तातूंतले 10% कमिशन म्हणजे हे विसरू नाका. हे जावन आसा 2 लाख रुपया. रॉनी आमचे वरसून रीण घेतले क्या सर. कोणाक कसो नागोवपाक जाय आनी कोणा कडल्यान कशे पयशे काडपाक जाय हें तूं बेस्ट जाणा. ओके म्हाका सांग खंयच्या नक्षत्राक जल्माक आयलो रे तूं? नक्षत्र. अरे गाडवा आतां कितें पळयत रावला? गाडवा वच ताच्या फाटल्यान आनी आयच्या आयज कितें जमनीचें फायनल कर. वच. कांयच खबर ना हेका. सोरो पावसोरो म्हज्या शेपडेर पांय दवरल्यार हांव ताका घास मारल्या. बेगी सांग कोणागे इस्तीत मागो नाडो हा. फरकोन मरे खूपच पडलो. अरे पितूस तू काय सांगला? तू तियात्रांत काम करता म्हूण म्हाका दिसलोलें तू बरो कुतो म्हूण माय जरूर. बरें कोतो. हांवें तुका माय कोण हाडल्या हिंगा. वो डायमंडकार जाण म्हण तूं टुरिझम मिनिस्टर इलेक्शन बुकले पावले. आयज तेगे दरबार म्हणजे गांवचे लोक येता आपले कंप्लेन घे. हांवें तूं कितें हाडल्या कोणागे माय कोण? लोडसुली दोगोडा आहा तो 5 आमगेलो. तेगे माय तूं दुयेंता. तूं काळजा दुयेंसा. तूं ट्रान्सप्लांट करपाक जाय कळटुका न्हू आनी कितें जाय सांगचें. आनी पयशे कितें मेळटाय ते दोगांय हाडून हाया. फोट मारपाचे काळजा दुयेंसा. काळजा दुयेंसा तुका जायना मरे म्हाका. थंय तुका माय जाय तूं पुर्तुगेज भाटायले हांव जायना येयला. तूं तूं तेणी विचार जाल्यार तूं सांग आपूण आल्बेर की हांव जावं म्हणून. आरे तुका एक सांगता सुबेज उलय नाका. जोरी तो तेका दुबाव पळो की तूं दादलो बायल न्हू म्हूण न्हू आमको दोगांची
वस्तू आमकां आसपा नाही तू डेंजर तो सारको डेंजर बिनाका कोणत्या काम तूं लसुगे माय तो तुका चोयना पयशे पयशे दिना तूं येता हो सांगता लायनीर राव गरज ना ती सायडीन राव पयलीं तुका हांव आपयता हां चल हां दोनिया त्या विघ्नांतलो तूं म्हाका साळवार कर सांपळ जाल्यार आमी हुंय उरपा नाही हांगासर आयज सर सीएमान म्हाका धाडा तुज बोगले आज तुगे दरबार न्हू दाखलो केला तुका मातशें वचोन हेल्प कर तूं सीएमाक मनीस मागीर मनीस खूप कमी पडटा बरें जालें सर लायन भरपूर आहा लोजाय खूब येयला हय आमी कमेस करया पळय क्लियर करया बेगीन क्लियर कर आमकां वचपा जाय मरे एक प्रॉब्लेम आहा सांग एक जाणटेली बायल येयलो आहा ताचें कितें ती पयलीं आपयता हांव ती कोण जाणटो तुगे तो पंच लोरसू ताचें कितें अड्डो आं तेगे मान कितें हय तिचें कितें जालें चोय लोकां जरी कोणो तुगलो मनीस तुगलो पंच जरी आपणाक आवय चोयना म्हूण जाल्यार मागीर गांवच्या लोकांक कशें चोयतलो कितें उलयता इलेक्शन बोगले पावले तुका आनी एक वोट पडपा ना तो आपल्या आवय पयना पळयना तो मार्केटात म्हज्या कडल्यान डेली पयशे व्हरता मरे आवयच्या दुयेंसा खातीर तो दिना आवय ना तो सकयल बाजून ती सांगा कळ्ळे गडबड हेटा आपय तिका इतले न्हू सर ती काळजात दुयेंसा ओय आपय तिका पळय कितें आपय कितें वखदां पयशे दी ते अरे तुया आपय तिका माय योगे तूं दुयेंत कोण मेल ना तुगेलो पुराटे म्हणजे मेल दिसत कोण फिलिंग्स जातली फिलिंग्स फिलिंग जातली ही लरसुगे माय भरपूर जाणटी बरो आसा गांव भरपूर व्हडा ते होय तू कितें हेल्प केलं जाल्यार तुज पासो खूब आवडटली म्हज्या मुखार येवन राव ताका शिकयता कितें करपाक जाय सांग ट्रान्सपोर्ट कर सर ते इंग्लिश कोणा सर सर सांगलो सुमी उलोय ना कोण ट्रान्सपोर्ट करू हांव जाणा तूं नुस्त्या पिकापाचें काम आहा म्हणून डोंट ट्रान्सपोर्ट न्हू ट्रान्सप्लांट तेका हार्टा ट्रान्सप्लांट करपा जात न्ही म्हाका पूण सद्या वखदां कितें सर दिल्या बरें जातालो कितले दिवपाक जाय ते कितले रे बाबा 5 लाख दिल्या ते इलेक्शना फुडें तूं तेका मारूं सोदिता गोट कितकोन जालो अरे 5 लाख कितें भिकणां पणसाची वर्सां काय तांकां न्ही चड तूं चड माग म्हणलें 5 लाख तूं 5 लाखांक कितें सोमतें घरा स्लॅब घालून सोदिता यो सर ते कितें जालां काटको 5 लाख सांगिल्लो सर तेच गुन्यांना तूं निवडून येयले म्हणटकीर तुमगे टर्म कितलो 5 वर्सांचो त्या वर्सा 1 लाख लायले तुका तो वर्साक 10,000 समजून तुका 50,000 दिता आनी दुयेंस पळय सर आतां पावयता बेगीन यो सर तूं वचून बस कितें पिवपा कर सर गेलो तूं थिंग वच पशमीश आनी अर्दे खायते मुगे काड्यांत राव वच आनी मुगे पयशे काड्यांत राव हांव रोकडो सरा काना तोप घाल येता आणि सोमते भितर पावले आणि इथे लाईन कोणा दवरले आम सिनियर सिटीजन न्ही मागसे बनी ना जर मरे बाबा सांगता तेसवा कडकड रे राती ओय तो डायगो इंडियन मरे बाबा डायगो फ्रांसिस हो ना अरे तो डायगो तो जोर तेसा रे तो डेंगू मिस्ता सायबा बगर बरे झाले मारिया म्हणून मलेरिया
दोतोरागे असो पयशे जाय होच चान्स आहा हेका हांव जाकरोगे मागीर कोण वता बरें जाकरू सुबेज सामको तोंड परपरो तिनेता हा आतां तो येवची न्ही पयली तेजे कानां घालून दवरती चोय कोणाची माय जावपा जाय कळ्ळें तुका कोणाची माय जाकरोली माय जावपा जाय रे जाकरोली तो होय पिया होय तेगे माय जावपा जाय माय आनी तो तुका पळयना म्हणून एश कोन्न करया तुका मागीर चोयना म्हणटरी तुका चोयना म्हणटरी ते कडल्यान पयशे जोड आं तुगे दुयेंत कितें जाण मरे तूं किडनी गेल्या तुगेल्यो किडनी गेल्या चल हाता म्हळ्यार एकदा तो दिसप हय बेश्टे तुका सिनियर सिटीजन पयला आयलेशा पर थिंग म्हजे बगले मुगे मगे टायम पास पिड्ड्यार करपा येयला हे काय सगळें मरे कितें किती गाणे ग्रीन गाणे असं तोड असं घालून तोड याचं यांच्या अंगाला ना वयतो न्या वचनाका असं आयला रे तू हय खंय गेल्लो रे हा खंय गेल्लो सर जाकरुगे माय बरी नासलो सर ते दोतोरागे व्हरून हाडली सर लोकांची माय बरी नसता काकाय म्हाका सांगता रे हय तुजी माय बरी नसता ती रे म्हजी माय दिसाच्या दिसा म्हजे कडल्यान पयशे व्हरता मरे आवो मागीर माय हांव चोयता किती दोतोर दाखयता वेगा बरी नाकाले दुसऱ्या सकाळी सकाळी दोतोर शाळेक गेलो सर दोतोर दाखयता आयज ती ह्या दोतोरागेर आयली म्हाका मेळपा आयली ती सर ती पळय जाकरुगे माय चोयतो जागरूक आहे माणसं कितको डोळार माय हा सारको चोयना सर जागरूक केसो चोयना पिये आनी जाय बच्चे मानो विचारलो हा सर तुम्ही सगळे पिये असेच कितें रे आपय तिका तेकाच मिळून घेता चोय कुल्ट ती सारकी कोण उडो कुल्ट नाका ती येयली दुसरी पायान कुठो लागत सर किती झाला की बाबा ती सांगोजे त्या खरं माशा बोचोय ना माका किती तोय तुका पयना नोकरान सांगला दोनी पोती किड्या जाल्या म्हणून पोती नी कितल्यो किडनी अरे पय पोती आमच्या आमगेर आसा अरे वचून 2 पोती घेऊन ये चलो पोती नी गे बाबा हातोर जाता ते हातोर जाता त्यो पोती किडनी म्हणले सर किडनी हा बरे कितें करपाक जाय कितें बाबा पयशे कितले शिव सांग काय नाका बाय 40 लाख 40 लाख समता तुका बोगला बांधता हेची आनी तुका बोगला जाया सर 40 लाख म्हणल्यार ते तुमी 40 आयली आमदार 40 आयली ते एकातला 1 लाख काडले बाबा बाबा झाला चढ 40 लाख सांगल्याने म्हणजे हात थरथरपाक लागल्यामुळे 50,000 दिता तुका बरे बाबा चाल म्हणजे आज पक्का झाला तुझ्या माहिती होता माहिती झाला की झाला ती पळय ती कोण ग्रास हॉपर हुंगे माई Bonio da coita, cinti unchio coitara, monapli podvi coita, ya urvi borobo white rosto da coita, e conne
हांवें ल्हान भुरगो नवे गाडयेक पळोवन उगीच मुरगोडटालो तेकार सोबीत दिसतालें येता वेता लोक ताका पोंगूंतालो शिकेकाराचो दोनी आयलो आनी त्या भुरग्याक विचार केलो ह्या पोरी तूं काराक कित्या पळयता विचारतालो दोनयान विचारले भुरग्यान इतले सोबीतकार पयलींच पावट गांवान त्या काराचो दोनी वचो उलयलो त्या भुरग्याच्या त्या सांगल्यान हे कार्येक गिफ्ट कसो म्हाका दिना म्हज्या भावान ही उतरां आयकोन तो भुरगो चिंतून पडलो कितें भोगले जिवाक दुनिया ताका विचारलें तुवें रावता आसतलो भावाच्या गिफ्टान त्या भुरग्यान जबाब दिलो थोड्याच वेळान ताच्या विचाराक वसलेंच कार गिफ्ट कसो हांव दितलो म्हज्या भावाक किन्यानूच वाडायता गोरीब तो भुरगो चिंतनाक रे सुद्दा आपलो दुसरो गिफ्ट दितलो म्हणून ही चिंतना फाटीं दवरता पूण आपल्या भावाक गिफ्ट दिवंक ही चिंतना मनान हाडटा क्रेस्कायेक लागून एक भाव कोर्टीन वता खास रोगताच्या भावाक जिवीतभर दोगूय कोर्टीन जो कोट्टा दुडू खावयता तादो गादार दुसरो आपल्याक दितलो म्हणून ही आस आसता आमच्या काळजाक दुसऱ्याक दी देवाचे बेसांव आसतले तुका दुसऱ्याक दी देवाचे बेसांव आसतले फुडाराक Sanla darar matar tu kau godele Bawartan maglia tu magtate meutele Deu podue dar kains corona tace vide Deu mon poron dandita e zana zauzare Edwin nawaco purgo La nuți tam tu enzatalo Tu esta ce me bonasle Purgo zai ten sostalo Edna purgo porozatolo Amoi papai cohocusko Totora fatlean burghiac zai toți Dudu morlo Sol motara burghiacea tarzac Pura caslo
Solmotrana भुरग्याच्या काळजाक बुराक आसलो आंबेली कोपेलांदोर सुक्राराक जाता मागणे भुरग्याक घेवन तुमी वचात ताका कोणे सांगले आंबेली बेतोच फादरान भुरग्याक ते लायले जेजूचेर बावात धरून ताणे मागणे केले मागणे चालू आसतना भुरगो तो आपूस जाता घाम ताका सुटोन तोंडकार जावन तो खाला पडटा आवूय बापूय आपले बातोक रोडटा पळयातूय सोरोच्याक गोठा थोड्याच वेळान भुरगो तो बरो जावून उठ्ठा बावातान केलेले मागणे देव आयकता बावातान केलेले मागणे देव आयकता दिसाक भुरग्याक ताणी दोतोराशी व्हेलो स्कॅन काडून पळयल्यार काळजाचो बुराक ना जालो हे ओशे कोशे घडले तो दोतोर चिंतूंक लागलो जेजूच्या जायना तसले कांयच ना तो दोतोर ओडलो जायतोच लोक केरला पोटा तसोच मुंबयता बुरी तिराक वेता थंय वचोन जायते पिडेस बांगडे बरे जावून येता जायतोच लोक आपले जिवीत बदलून नवे जिवीची येता बावार्थान मागलेली देणी फावो जाता जेजू म्हाका मेवलो जायतीं जाणां गोवाय दिता जेजू म्हाका मेवलो जायतीं जाणां गोवाय दिता जेजू म्हाका मेवलो जायतीं जाणां गोवाय दिता Rohit, I'm really proud of you. कोणीच एकदम बरो बरयता. रोहित पळय. तोरी आसतना तूं शिकयता. तुवें विचून काडल्या ती वाट सोंपी ना. तूं काड्याची वाट चलोवंक सोदता. Hey, Rohit boy. Who thought? Overnight he's become a rich man, you see? Hi friends! Hey Rohit! कशी आसात तुम्ही? कोणी तू याचा पेपर वाचला? नाही, रोहिताचा लेख आयला. ते वाचून नव्हे, तू वाचून दाखव, ओके? आणि सर कॅफे या. जे कोण संस्कृतात फादर विस्मातात नाटक करून तांचो रस्तो गोंया लुटून काबार करपाचो उक्तो आसा तो म्हूण तर ते खुबूच चुकतात जर तांकां दिसता फादर विस्माकाक जिवो मारून ताका सुसेग मेळटलो म्हूण जाल्यार ते त्या परस सुबेज चुकतात कारण सद्याची पिळगा
तशीच येत ती पिळगा निब्रान विचार करतली फादर बिस्माका कोणे कित्यापासून जीव मारलो काय म्हणून उपरांत तीच पिळगा सोदून काडटली हाचे खरें कारण कितें तें म्हणजे हे पिळगेक गमतले फादर बिस्माक आड सुस्तालो म्हूण गोंयचे रोड बिल्डर आसात तांचे तशेंच गोंयचे दोंगर जोरी आनी शेतां नाटक करतल्याचे तेन्ना ही गोंया मोगी पिळगा ओदीक नेटान आनी ओदीक दारून आयेन लढाई मागतली तांचे जे जाण असले भागीदार फादर बिस्माकाक नाटक करपाक आनी ह्या वेळार तांकां ताकद आनी बळ आसचें ना हे पिळगेक थारावपाक हाचो परिणाम म्हळ्यार केलें तुका आनी जालें म्हाका रोहित पळय तूं सदांच असोच रोयत राव तूं रोखडोच एडिटर जातलो म्हूण म्हाका खात्री आसा रोज ही वाट खूब लांब आसा हांव चिंत्ता तितलो वावर सोंपोना एक एक पाडे म्हजेच भितर फुगार जाता कितें करचें कांय सोजमना म्हजें काळीजपण म्हज्या कर्तव्याचे वाटेर येता म्हजें कर्तव्य म्हाका स्वताच्या रस्त्यार वच म्हणून शिकयता जाल्यार ताका घुसपण आसलेली नाती त्या रस्त्यार वचो नाका म्हणून म्हाका आग्रह करता रोहित तुझ्या दोळ्या मुखार जर्नलिझमाचे विजन घेऊन तू ह्या बोर्डार देवला डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ युअर प्रिन्सिपल्स जेन्ना काळजा मनामध्ये आणि कर्तव्यामध्ये झूज पेट्टा तेन्ना जोईत जावंक जाय पळय तें कर्तव्याचें फाटीं फुडें पळय नासतना तूं फुडें चलत राव म्हजो आदार तुका सदांच आसतलो आनी एक सदांच जाणाचो जेन्ना तूं व्हडलो जर्नलिस्ट जालो म्हणटोच या तुझ्या ल्हान इश्टाक मात केन्नाच विसरो कितें उलयता अरे हांव येवन तुका विसरता अरे विसरलो तर तूं आमकां सांग विसरलो कितल्या दिसांनी भेटला तो सारको बिझी आसता जबाबदारी हॉस्पिटल भरलेल्या तूं सदांच बिझी बिझनेसमॅन रायट साडे खरें म्हटल्यार तुज्या त्या हॉस्पिटलावर म्हाका जी इंटरव्यू घेवंक जाय आसली त्या पासून आमच्या एडिटर लागीं पासून उलयना जाल्यार वेळ कित्याक घे बरें आतांच ग्रेट आयडिया पूण एक हो तुजो इंटरव्यू खंयच्या पेपराचेर छापोवन येतलो आनी खंयच्या दिसाक छापोवन येतलो हे म्हाका तुमकां पयलींच सांग कित्याक जाय ती न्यूज पेपर विकते घेवन सगळे लोकांक पाठोवन दिवंक जाय वाचून म्हजी पब्लिसिटी करूंक सोदता तूं मला म्हज्या फ्रेंडाची ह्या बिझनेसमॅन फ्रेंडाची इंटरव्यू तरी घेवन हांव तुका सगळें सांगतलो पूण एका एक इश्ट न्हय पूण एक पत्रकार कसो म्हाका तुजी इंटरव्यू घेवची पडटली नो प्रॉब्लम फुडें तुका वायट दिसत नो नॉट एट ऑल शुअर चल आतां स्टार्ट करूया अरे म्हाका एक सांग असलें हॉस्पिटल बांदूंक कसलें इन्व्हेस्टमेंट लागता असले व्हडले प्रोजेक्ट सवय आसनात माय फ्रेंड कितले लागले सांगोक कोटी जमीन म्हजी आसली विकती घेवंक पडलेली जाल्यार आनी सांगोकूच नाका एग्रीकल्चरल लँड न्हय ते होय तुका सगळी खबर आसा रोहित हायच्यो सगळ्यो केसी जाणा तूं तुज्या कितीवाच्या हातांतल्यान सुटले ते होय पूण तूं ह्या इंटरव्यूआन घाल नाका ओके बस जाणा तें शेत हायवेक तेकोन आसा थंय आतां एक नवो एअरपोर्ट येवचो आसा जाल्यार शेत एग्रीकल्चर लँडांतल्यान कमर्शियल झोनांत कशें पावता हांवें एप्लाय केलें संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर कारवाय केली आनी म्हजें एप्लिकेशन मानून घेतलें लोक म्हणटा हातून मिनिस्टर धायमोणकाराचो हात आसा म्हणून सोदून हांवें कायद्यान मागणी केली कायदो आपली वाट चलोवन गेलो जमीन सोडून हॉस्पिटल बांदून कितलो खर्च लागलो सांगोंक घडचें ना say around 1 crore 10 crores 10 crores only 10 crores पण म्हाका तो हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट पळयल्यार अशें दिसता एटलीस्ट तुवें 30 crores म्हणल्या तो फिगर तितलो म्हत्वाचो न्हय म्हाका एक सांग इतलो दुडू कुयता नाय ट्रस्टीज आनी एसोसिएट्स हाचे पडले कोणाचे एसोसिएट्स तुझे हो मिनिस्टर धायमोणकाराचे हे पळय हांवें फकत जमीन घेतल्या दुडू डायमंडकारान एकटाय धायमोणकारान दुडू कुयता हाडला तुका खबर आसा ना म्हाका खबर ना आनी ती जाणा जावपाची म्हाका गरजूय ना
खबर आसा रोनी हॉस्पिटला भायर म्हजे नो कमेंट्स आणि जरी तुका ही सगळी खबर आसा जाल्यार सगळें इन्फॉर्मेशन तू जाणा जाल्यार हो इंटरव्यू आतांच बंद करूया. Okay, cool. Yes, I'm done. Huh. Don't worry. I will do a balanced piece, okay? You must. Yeah. You must do a balanced piece. रोहित ते कसले प्रश्न विचारता कसले तुमचो इश्ट विचारले की तू विचाराय नो हें सगळें कितें जाय तुका रोहित अरे तू एक प्रोफेशनल इंजिनियर इंजिनियरिंगाची डिग्री घेतल्या तुवें हे पत्रकारितेचें काम सोडून तू इंजिनियरिंगाचें काम कित्याक करिना म्हाका जॉइन जाव तुका जाय तो तुका पगार दिता. रोनी पत्रकारीच्या बिझनेसान हांव चड खुशाल आसा. अरे बाबा तू म्हाका जॉइन जाल्यार हांव तू मागता तितलो पगार दिवंक तयार आसा. तुका हांव दुडवांनी नावयता तुका ह्या संवसारांत व्हडलो मनीस कोत्ता ए फेमस पर्सनॅलिटी. जॉइन मी यू विल नेवर रिपेंट. भ्रष्टाचाराच्या प्रोजेक्टान म्हाका भागेली जावंक नाका. अरे करप्ट मिनिस्टर धामोणकरांचे हॉस्पिटल ते नाव पासून आरडी हॉस्पिटल म्हणजे रोहिदास धामोणकर. मोजे हॉस्पिटल ते मोजे आरडी रोनी डायस हॉस्पिटल. अरे तू फक्त ते हॉस्पिटल चलयता पूण त्या फाटल्यान मिनिस्टर धामोणकरांचो हात आसा. अरे असल्या येवजणेंतल्यान ताणें कुर्डाचे फ्रूट चोरून खाल्ला म्हणून ताचे आरोप आसा. आणि असल्या प्रोजेक्टांनी तो पयशे घालता आणि त्या हॉस्पिटलात बसून ताणेच पयसो घातला. राणी अरे चुरचुरे तुझे चुरचुरे. अरे तू ताका वळखूंक विसरला. हे सगळे आरोप अजून कांयच प्रभाव जावंक ना. अरे आपली फेल जाल्लो मनीस मोटरसायकलची भाडी लागीं इतले पयशे खंयच्यान आयले. तू कितें सांगता ते तुज्यान प्रभार करूंक जाता. कॅन यू प्रूव इट. जेलस जाता तू जेलस. हांव रोज आयकला तुवें हांव जेलस होय सारकें आयकलां तुवें. शेणांत आसलो किडो जिवितान वयर सरला म्हणून नाटकाय जाल्यार तुका नाटकाय. जिवितान वयर सरून व्हडलो मनीस जावप पातो प्रेमिस्ट जर्नलिस्ट. तुम्ही खंय पावले रोनी रोहितान जर कितें म्हटल्यार जाल्यार 7 जाणां जावनच म्हटल्यार न्हय. कळना डोंट टेक इट हार्ड. पूण तो म्हाका Cool down, my businessman friend, cool down. अरे म्हजें काम फकत 100 जाणां धाडपाचें आनी विसरलो. अरे तू देख दीस म्हाका सांगतालो रोहित सोद कितें आसा तेच बरोय. विसरलो. रोज ह्याच पासून हांव तुका म्हणटालो म्हजे काळीज मन म्हज्या कर्तव्याच्या वाटेर काटे घालतात. त्या काट्यांतल्यान वाळोन फुललेले फूल तू पिसडून उडोवंक सोदता जाल्यार तू व्हड्यांतली व्हडली पिशापणां दाखता. तुका सांगता आयज तान तू मिनिस्टर धामोणकराचेर कांयच उलोवचो ना. तुज्या पत्राचेर ताचे वयर तू कांयच बरोवचो ना. आनी जरी तर तुवें अशें केलें जाल्यार हांव तुका रोज सोजमाय ताका. फाटल्यान कितें रावला रे मुखार यो. हांवें कितें सांगलें तुमकां कितें सांगलें. सर ते म्हाका सांगलो हा म्हणजे आशा माय आहा ती तुजे बगले हाड म्हणून मागीर हाडला तिका रेडी जाता. हा म्हणजे येवपा रेडी जाता येतली. तुझे रे तेक मायना सर. बरें बरें तुमच्या मागीर पळयता. पयलीं म्हजें काम करया. पळय व्हडली मिटींग जावपाची आसा आनी त्या मिटींगेक जाय ते मिनिस्टर्स येवपाचे आसा. इवन त्या मिटींगेक अमेरिकन डिफेन्स सेक्रेटरी मिस कॅटरिना येवपाची आसा आनी सेंट्रल मिनिस्टर त्रिपाठी येवपाचे आसा. मी ती कॅटरीन प्रॉब्लेम इतलो आसा मिस कॅटरिना इंग्लिश कळटा हिंदी कळना. होय प्रॉब्लेम ती बालवाडी बसोना न्हू. तू गेल्लो आणि तो त्रिपाठी आपले पळय मरे मागे लोकांचे पळयात मरे म्हणा ती अमेरिका त्रिपाठी हिंदी कळटा इंग्लिश कळना. तो बालवाडी गेलो प्रॉब्लेम जाते एका लागत आमगे माय पाय झगोटाय न्हू. आमकां म्हणून अशें 2 स्पीचेस तयार करपाक लायल्या एक हिंदी एक इंग्लिश. जा
दोन्ही दाळ्याचे पियन दाळे तो बरो ना हय मातशें कोणाकडे वाचून घे वाचून म्हणटा आतां हांव कशें वाचून म्हाका इंग्लीश खंय कळटा तू इंग्लीश कळना कित्या बालवाडी गेलो बरें यांच्या दोघांकडे दी प्रॅक्टिस करूया बरें बरें जावन या बरें जावन वेर इज इंग्लीश इंग्लीश मुको दी इंग्लीश तो हा इंग्लिशाच्या आधीच सांगता पळय कशी जाऊ स्पीच आयकपाक बरी दिसपाक जाय तू बिनाक सर तू बिनाका तू काय इंग्लीश कोणा म्हणटकूच तू फकत एश कर लोक आयकतले सारखे सारखे शिकप इंग्लीश आमी शिकलो माय पडता हो हिंदी माय पडता तुम पडो ते पाडता म्हणजे तू सगळा पडता तू लय करे तू गाणं आयकलो सर बरोबर लागले इसको अभी फाड़ो ओके ओके तुमको आता है आपको क्या आता है तुम इंग्लिश पढ़ो पढ़ो सर एक काम करूया आधी एक प्रॅक्टिस मारूया आम्ही सपोज तू हिंगा हा डिफेन्स सेक्रेटरी अमेरिकाची मिस कॅथरीन म्हणटा हिंगा हा आणि वेलफेअर मिनिस्टर त्रिपाठी दिल्लीचो हिंगा हा आणि तू सराबली राव समज तू हा तेका वेलकम एड्रेस करपाचें आनी तूं बरो वयर काडपाचो तुगे पीएन कितें बरोवन जाला तितल्या वाचिता अरे पण एड्रेस तिका दिला मरे ऑलरेडी सॉरी कसलो एड्रेस दिता तिका शिकप लागलो मिनिस्टर जाता हे प्रॉब्लेम एड्रेस मेळता एड्रेस सर एड्रेस म्हणजे तेका वेलकम 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 ओके सर अ बिग वेलकम टू आवर डिफेन्स Secretary, Miss Katrina. Welcome to Goa. Enjoy your holiday. Enjoy. Yes. Also welcome to Social Minister Tripathi, Social Welfare Minister Tripathi. So welcome to Goa, sir. Goa. You also enjoy your holidays. Enjoy. Yes. My dear friends, if Goa has progressed in 4.5 years, the credit goes to only one man, one person, our own tourism minister, Mr. Diamondkar. Give him a big hand. He is a great man, really. In the past 4.5 years, he has done a lot of screwing. सवीन वाचून घे का बरें आयकपाक बरें दिसता तेका आयकूंक बरें दिसता तूं उगडा आनी ते खंय कोण आहा ते पयला तूं उगडा तेगे पीएन बरोवन जाला वाचिता Yes sir, in the past 4.5 years he has done a lot of screwing. And even on weekends when other ministers go on holiday, take a holiday, he continues his screwing. What surprises us is how can one man in his lifetime do so much of screwing? So much. Too much of Hey, वाचून घे का तुझे हिंदी सांग तू मुगे सांगा का त्या इंग्लिश कोणा हिंदी कोणा तुझे किती बरोबर झाला तू पळत राहा तू बरा sir very good yeah if anyone wants to learn how to keep up his stamina should learn from this man is so good at screwing that in whichever place he goes he will always screw in Goa so many women are beneficiaries of his screwing. I am sure his screwing will continue. We are surprised at how one man in one lifetime can do so much screwing so well. With good training, he built up his stamina. He spent his life just screwing. Goans go across the world. Wherever we go, we promise to screw. We'll raise this screwer's flag all over the world. We'll show the world our capacity to screw cannot be matched with any other. Anywhere in the world.
वय हॅपी स्क्रूइंग. हॅपी हॅपी आयकून बरं दिसला. तू ते बरं दिसो ना आम्ही तुम पडो मिनिस्टर शिकवला ते बरे पडटा. सबको प्यार देने वाले हमारे टूरिज्म मिनिस्टर डायमंडकर जी, दिल्ली का वेलफेयर मंत्री प्यारे त्रिपाठी जी, अमेरिकन डिफेंस असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस कैथरीन, जो छुट्टियां मनाने के लिए गोवा में आई है, आप सभी हमारे प्यारे मेहमानों को हमारा प्यारा भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा सलाम। अगर पिछले 5 साल गोवा में परिवर्तन हुआ है तो उसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक ही आदमी को, और वो है गोवा का टूरिज्म मिनिस्टर डायमंडकर जी। उसको मत दो गालियां, लेकिन सिर्फ तालियां। वो महान है। पिछले 5 साल से वो सबके साथ प्यार से सोता है। अरे तक हिंदी पढ़ा। सोता नहीं, प्यार से सोचता है मुझे निदोता। नित्या तू इंग्लिश कितने निदोता हिंदी पर बोल, हिंदी तो का सोचता है कोई महिला उसको मिलने को आता है तो वो प्यार से सोते बगैर छोड़ता नहीं। अरे आओ क्या इतना वही करने को जाओ तो मेरे असं काय अरे तू वही करा हां तू निदोयता। अरे तू निदो तोही निदोयता रे, तोही निदोयता तो साना भी करेंगे। गोवा के कितनी औरत और लड़कियों के साथ वो प्यार से सोया है, इसका प्यार के साथ सोने का चालू रहेगा। आपको हमारा सलाम, हम आपके हैं गुलाम। प्यार से देखो और प्यार के साथ सोने का काम चालू रखो। सोने को सर अवैता तू काय होता? टू स्क्रूइंग। क्या किधर है? वाच क्या वाच? वाचता सर तो रोहित केरकर किती बरोबर लागला किती बोलता बसर तो भ्रष्टाचाराच्या तुळ्यान नवे हॉस्पिटल, नवेच बांधलेले RD हॉस्पिटल भ्रष्टाचाराच्या गिरगिऱ्याक सापडला। मंत्री दायमोडकर हे हॉस्पिटलाचो मुखेल ट्रस्टी। हॉस्पिटलाचे भोवतणी ताची व्हडली प्रॉपर्टी आसा। हे हॉस्पिटल बांदूंक आनी सोर भोवतणीची प्रॉपर्टी विकती घेवंक दुडू खंयच्यान आयलो हो व्हडलो प्रश्न, जाका कोणूच समाधान जावपी सारकी जाप दिना। मंत्री दायमोडकरान 4.5 वर्सां फाटीं आपली पार्टी पावरान आयली तेन्नाच हे हॉस्पिटलाचे काम सुरू जाल्ले। भ्रष्टाचाराचो दाग पुसून काडपाचो हो काळजीदार प्रयत्न। काय किती हे प्रश्न विचारता कोण गल्लीनो रिपोर्टर? रोहित केरकर सर बियोबाची काय करत ना सर, बियोबाची काय करत ना सर, आणि आमच्या दुसऱ्या पेपराचेर आनी कशें काय वाच रे तू म्हाका सांगतलो तो बॅलन्स पीस करपाचो आसा म्हणून। हो बॅलन्स पीस रे हय बॅलन्स पीस हो ताणे फाटल्यान बरेच भरून दिले मरे आमकां, पण आनी खंयच्याच पेपराचेर काय येवंक ना सर। यो पाला नाका रे तुझ्या या पत्राचे या न्यूजपेपराचे सर्क्युलेशन चड चलता आमच्या गोंयांत। तू जाणा तू सीएम सरान आमच्या हॉस्पिटलाच्या सेकंड फेजीच्या उक्तावणाक घेवपाचो कॅन्सल केला। या रायटाबाचो टायमिंग पळय रे, टायमिंग पळय। उक्तावणाच्या आदल्या दिसा
सख्या हा सर त्या एडिटराक फोन लाय रे बरं सर म्हाका उलोवपाक जाय ताच्या कडेन त्या नालायकाक खबर नाही आमी त्याच्या न्यूजपेपरात कितली ऍडव्हर्टाइजमेंट दिता ती सर सर तुम्ही एक काम करा सर तुम्ही डायरेक्ट पब्लिशराकडे उलयात न्हू सर तो नवो एडिटर येयला न्हू तो सारको ह्या रोहित किरकराचो घोट सर सर फाल्यां तो आनी आमच्या वयर कितें बरोवच्या आदींच आमी ताका कितलो दिवपाक जाय सर कोणाक कसो उखलपाक जाय आनी कोणाक कसो हिदवपाक जाय हांव बेस्ट बरें जाय आनी ताका कांयच खबर ना रे सोरो सोरो म्हज्या शेपडेर पांय दवरल्यार हांव ताका घास मारल्या बगर रावचो एक वस्तोरी तुकी जावन दोतोराशी वेता सिरियस प्रॉब्लम आसा म्हूण दोतोराक गोमोयता एक वर्साचो भुरगो आसा बरो गोरबे जाल्या आनीक भुरगे नाका म्हणटा वस्तोरेचे आयकोन दोतोर कोंतवता इनोसेंट भुरग्याक कित्याक मारूंक तूं सोदता दोगा भुरग्याचो कास्ती काडूंक जावचो ना तशीच पिड्यार जातेली म्हणटा एबोशन करून भुरग्याक कुसव्यान मारून भयणी चूक तूं आदाताय भुरगे नाका तर तुका दोतोराशी जायतेच आसतात उपाय दोतोराची उतरां आयकोन वस्तोरेच्या काळजाक भोगता कुशालकाय फुडें आयकात दोतोर कितें सांगता तें आयकोन तिच्या काळजाक जालें आय फुडें आयकात दोतोर कितें सांगता तें आयकोन तिच्या काळजाक जालें आय दोतोर म्हणटा जिवो आसा त्या भुरग्याक जिबेशी मार कुसक्यांत आसा ताका जल्मा काडूंक दिता आदार अशें केल्यार भुरग्याचो कास्तीक पडचो ना उडो जातलो चिंतनाचो भार म्हज्या वर्साच्या भुरग्याक मारूंक ना तयार व्हडलो पूण तशेंच व्हडलें पातोक देवा मुखार कित्याक सुखान नासलोलो जीव म्हजो दोतोर तूं घालूंक सोदता तुकार तुज्या कुसव्यांतले फोड तसो जिवो आसा तो एक वर्साचो पोर तो काय तुज्या रोगता मासाची भुरगीं तो कांयकूय तितलोच वालोर कोणा एकल्याक मारल्यार देवा फुड्यान तुका सोजा पडटेली तितलीच कोर कित्याक जीव घेवप म्हटल्यार खून तो खून पांचवो मादामेर तूं मोडटाय उगडास दोर कित्याक जीव घेवप म्हटल्यार खून तो खून पांचवो मादामेर तूं मोडटाय उगडास दोर एक सेकंडान संवसारान कितली भुरगीं
Sol Mateun Gorabe Kotat Dadushi Izborie Kiek Sekenan Burgi Moron Gorabe Zataduki Kanan Burgi Asota Uiba Puisuki Burgi Taslili Agon Korun Petoi Tatuati Emocen Korun Kusmian Burgian Marun Toria Uiba Pui Adaptat Tsuki Storio Kazar Zatot Rokeneț Burghena Camunta Șepirar Zateli Zanti Disteli Dubau Monan Rigta Burghezau Nasa Dewa Cedere Voinie Tu Visota Kurici Șep Samaru Keboșel Corinaga Cusmiat Logiuat Zorun Mata Emoșen Corun Burgheac Marop Zau Nasa Ekun Toșeț Mapa Tocă Ortota Inocențiuge o mutlear Garabia Cir și Rap Oșe Povit Pustok Santa Emoșen Corun Inocent Tociu Nata Konaka Munis Curat Zorun Mata सरकारांचो येवन सुधरायले आमी गोंयचे गांव अरे करतो तुमचे पयल्यार म्हज्या काळजाक पडटात रे साव ह्या चोरांक लागून झगडोन मेलेत रोगताचे रे भाव इतले आमी बरें करून कित्याक बोवाळ वो रस्त्यार तुमकां बायलांक स्लिमी काडपी पयलो म्हजो सरकार अरे मोदरी तुम्ही काच्या काय उलयता कसो दिवचो रेस्पेक्ट मान वोटान बसल्यार काळी जातली म्हूण सीएम चेडवाक करी अपमान रेप करप वो धाकटुलोच गुन्या म्हूण सांगला पारुलेकारान यात्रेस तुम्ही चोड कोत्ता ती यात्राक सेन्सर लावंक जाय खरेंच बीजेपीचे मोदरी उलयताय काचे काय ड्रग्साक लागून टुरिस्ट गोंयांत
डिफेन्स मिनिस्टर पूण तो चडसो डिफेन्स कोत्ता हांचो बीजेपी क्रिस्तांव दुखयता हो क्रिस्तांव आमदारांचो वो बीजेपीची लाड खाता आनी जाला तांचो चमचो चड उलयता बाईक सांगून धंदो बंद करता तुजो अरे कादार मोडन पार्रेकाराचो काडटा हांव रे हुजो तियात्राचो हो धंदो म्हजो मागणांनी बंद करिनेचो तुमकां दासूंक सांगात दिवं हो लोक आसा म्हजो आतां बोट लायल्यार हो लोक तुमकां परत घालतलो हुजो Delhi गेला ताचो वालोर तुमकां ना गोमचो तो डिफेन्स मिनिस्टर पूण तो चडसो डिफेन्स कोत्ता हांचो बीजेपी क्रिस्तांव दुखयता हो क्रिस्तांव आमदारांचो वो बीजेपीची लाड खाता आनी जाला तांचो चमचो चड उलयता बाईक सांगून धंदो बंद करता तुजो अरे कादार मोडन पार्रेकाराचो काडटा हांव रे हुजो तियात्राचो हो धंदो म्हजो मागणांनी बंद करिनेचो तुमकां दासूंक सांगात दिवं हो लोक आसा म्हजो आतां बोट लायल्यार हो लोक तुमकां परत घालतलो हुजो रोहित हें सगळें कितें ल्हानपणाचें आमचें इश्टागत कितले मोगान आसून केलो आमी आमच्या दीस जाले तुज्या रिणोनी मोदें कितें जालां आतां छाणे रोज मिनिस्टर दायमोडकर आनी ताच्या हॉस्पिटलावर बरयलो लेख तांकां लायक जालो ना एक रॉनी फुड्यान वचोन ताणें म्हाका चूक करूंक लायली म्हजो कसलोच गुन्यांव नासतना म्हाका गुन्यांवकारी केलो फक्त म्हज्या एडिटराक लागून ताका वखी रावलो पूण हे फाटी RTI वापरून अशे डॉक्युमेंट हाडले आनी पुरावे दिवन लेख छापून हाडलो आणि ह्याच पासत तुका कामाचो काढलो ए मिस्टर जर्नलिस्ट कित्याक दिसता तुका तू आमच्या विरोध्यांक मेळटलो तांचे लागत्यार हफ्तो घेतलो तुझ्या पत्राचेर बरोवन आमचे नाव पिडार करतलो आणि आम्ही ओग्याच बसोन मज्जा पळयतले म्हणून आता घरा बसोन शेड का शेड तुझ्याच पत्राचेर तुका नोकरी मेवची ना अरे हे आमचे गोंय घाटार निघतेल्या मिनिस्टर दायमोडकराक आजूनय म्हज्या काप आसता ताची खबर ना अरे हा विसाचो पत्रकार क्रुसाडर एक्टिविस्ट कितें बरयला तुवें हे सगळें कितें होच तो तुजो बॅलन्स पीस म्हणटालो पळय तो तूं आनी हांवें कितें आनी कशें बरोवंक जाय हें तुवें म्हाका सांगपाची गरज ना इतलो खाला पडटलो हे चिंतूंक जायना म्हज्यान अरे इश्ट आमी इश्ट एक इश्ट म्हणून म्हजी काळजाची भावना तुज्या फुडें हांवें उक्ती केली देखून तूं म्हाका सारकोच विकून दिताय शेम ऑन यू एंड युअर फ्रेंडशिप अरे सोत कोणाकूच लायक जायना अरे सोत सदांच पडू अरे तुज्या मिनिस्टरान म्हाका कामाचो काडलो म्हणून ताणें म्हजो ताळो बंद करूंक जावचो ना हांव म्हजें स्वताचें ऑफिस उगडटलो हांव म्हजो स्वताचो न्यूजपेपर भायर काडटलो भिकाराच्या बोर्सान ना दोवडी ओ भिकारी कावंक सोदता कोंबडी कोणा दिसता तुका स्वताचो न्यूजपेपर भायर काडप म्हणजे कितें भुरग्यांचो खेळ सजवला तूं एक म्हणून रिस्क घेवंक स्वताचे सारकें ना रोज तिगूर दवरतलो जाल्यार तुवें तुजी काश्टी भिजोवचीच पडटा आनी म्हजें पत्रकारचें काम म्हज्या मना सारकें जातलें जाल्यार हांव खंयच्या उदकान देंवन म्हाकाच भिजोवन घेवंक तयार आसा सोसमागार हांव जाणा पत्रकारितेक जर्नलिझमांतलें एक नवें वळण दिवंक सोदता पूण नवें पत्र तूं कसो सुरू करतलो परमिशन जाय वाचपी जाय दुडू जाय तुडवाचो प्रश्न ना हांगा स्वताचो प्रश्न स्वताचो म्हजें पत्र वाचून पळय हो लोक आपलो स्वताचो विचार करतलो सगळे नागडे करतलो हांव नागडे
वाघ आरवडलो म्हणून माड मोळवना आणि कावड्याचे शिराप गळाक लागना. हे मिस्टर जर्नलिस्ट, हे पत्रकारितेचे काम सोडून तू इंजिनिअरिंगाचे काम कित्याक करिना? म्हजो जाय पळय तो आदार दिवंक हांव तयार आसा. थँक्यू. पूण तुज्या आदाराची गरज म्हाका न्हय, पूण मिनिस्टर धायमोणकाराक आतां चड पडटली. जाणा रोज येता येले सावन ह्या नाडांक दूध शिकोवचीच पडटली. त्या पासून आमी आमच्याच भितर क्रांती म्हणजे रेव्होल्युशन सुरू करचेच पडटले. हो सरकार आतल्या सरकारावन पास्ट आसा, पूण जे ते कितें करता ते लिप चोरयांनी करता. होय, भ्रष्टाचार चालूच आसा, फकत एजंट बदलल्या. जाणा रोज जेन्ना दयानंद बांदोडकार गोंयचो मुखेलमंत्री आसलो तेन्ना गोंय सांबाळपाची जबाबदारी जशी डॉक्टर जॅक्स सिक्वेरान घेतलेली तशी जबाबदारी आता आमी सगळ्या गोंयकारांनी घेवची पडटली आणि चड करून तरणाट्यांनी. सारकें आसा चे रोहित. डॉक्टर जॅक सिक्वेराची सुरती दर एका गोंयकारान घेवचीच पडटली. ताचे झूज आमी परत जागोवचे पडटले. कम्युनलिझम, कास्ट, पॉलिटिक्स, करप्शन, इंटॉलरन्स हे सगळे दोड्या मुखार धरून तरणाट्यांनी फुडें सरून हे सोदून ताचेर खोल निचो करचोच पडटलो. आणि अशें करून म्हाका तुजो आदार जाय. हे गोंय सांबाळून म्हाका तुजो सांगात जाय, गोंयकाराचो सांगात जाय, हे सगळ्या लोकांचो म्हाका सांगात जाय. आसा तुम्ही तयार म्हाका सांगात दिव? आसा तुम्ही तयार म्हाका सांगात दिव? रोज म्हज्या वड्याक तोड मेवली, म्हज्या पुत्राचे नाव सांगतले गोंय गोंयकाराचे. डॉक्टर जॅक्स सिक्वेराच्या मोलासारखे हांव पुत्र भायर काडटलो करून एक क्रांती, रेव्होल्युशन. अरे हट! इतली वर्सां कोणाच्यान कांयच करूंक घडोवंक ना जाल्यार तूं आनी कितें करतलो मिस्टर जर्नलिस्ट? रोज चल तूं म्हज्या सांगात की हांव तुजें जिवीत सुखी करता. तुका म्हज्या ऑफिसान हांव एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर म्हणून नोकरी दिता. तुका हांव गुडवानी नावयता. कम ऑन रोज, फॉलो मी. ना रोज, तू ताच्या सांगाताक वचूं नाका. म्हाका तुजो सांगात जाय. हे गोंय सांबाळून म्हाका तुजो आदार जाय. अरे हांव तुका 10 मिनटां इंटरव्हल दिता. विसो घे आणि इंटरव्हल पळय. हांव तुमचे कशे भांडे फोडटा पळय ती.